हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज हांव न्हू सद्या वेट करता आमच्या हांगसर ते शोभे व्हरपाक येवपाच्या, कारण रोमाट शिगमो आनी रंगपंचमी हे सगळे चालू जाल्ले आसा सद्या. थोडे थोडे गांवांनी जाले आसतले, बट आमच्या हांगसर जावना. तुमच्या हांगसर जाले की ना कमेंट करून सांगा म्हाका. सो सद्या हांव वेट करता ते आमच्या हांगसर येतले आनी ते काळोवपा कडेन आहा, तेज्या मागीर ते आमगेर येतले. सो तुमकां पळोवपाक मेळटले. हांवूय एक्सायटेड आहा तुमकां दाखोवपाक ते येतले तेन्ना. आनी गायज प्लीज 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 म्हाजो फेस आनी आवाज इग्नोर करा, कारण 2 दीस कंटिन्युअसली जागरण केलें म्हणून म्हाजो फेसूय डिफरंट जाला आनी आवाजूय बसला, कारण गड्यांक गेल्लें हांव तेका लागून. आनी गड्यांचे ब्लॉग तर म्हाका करूंक गावूंक ना, कारण थंय व्हिडियो करपाक गावना तेका लागून. सो पळोवया, वेट करता आनी दाखयता तुमकां तेंकां. शोभय तर येवन गेली आनी हॅरीक पळया, ढोलाचो आवाज आयकून खंय न्हिदला तो. लो येयला आनी न्हिदला, कारण ढोलाच्या आवाजाक भियेतालो तो. आनी हे जे रोमट दिसता न्हय ते तेजेच, कारण तितून बसोन खेळटा तो. आनी हेका पळयात, ढोलाच्या आवाजाक घेवन हांगा बसला. कुनू कुनू वनी वनी वनी. 2,000 years later. सो गायज माझी ऑलमोस्ट सगळी कामां जाली आनी दनपारची 2 जाल्ली आसा. सो कामां न्हू जेवणूय जालें म्हाजें. आनी म्हाका संजयन कॉल केलो की घोडेमोडणीक येता जाल्यार यो म्हणून, कारण तेंचे घोडेमोडणी आसता खंय आयज. आनी हांवें ती केन्नाच पळोवंक ना. सो तो म्हणपालो येता जाल्यार येव पळोवपाक. आनी ते बीन बेगीन भायर सर म्हटला, कारण इतलो टायम ना. सपोज बाय चान्स आमी लेट केली जाल्यार ते आमकां पळोवपाकूय गावचें ना. आनी आमी 3 जाणां वचपाचीं आहा, तो हांव आनी तेजी आई. सो हांव तुमकां डायरेक्ट तेंगेर वचून मेळटा, कारण सद्या ऑलमोस्ट आतां व्हिडियो शूट करपाकूय मेळटा तितलो टायम ना. लेट जालें जाल्यार चुकतलें बीन, तेंय बीन पळोवपाक गावपाचें नाका. आनी ज्या गांवांत हांव वयता पळय तो गांव हांवें आजून पळोवंक ना, फर्स्ट टायमूच पळयतलें. सो चला तर हांव तुमकां डायरेक्ट संजूगेर वचून मेळटा. सो गायज हांव संजूगेर पावलें आनी आमी आतां तेंच्या मेन गांवांत वचपाची आहा. तेंचो मेन गांव आसा खंय आसा झरे बांबरार त्या गांवांत वचपाचें. आनी आतां शिगमो आसल्या कारणान थंय कितें कितें आहा, सो ते बीन तुमकां पळोवपाक गावतलें. कंटिन्यू रावा, फूल ब्लॉग पळया.